मागलोय आनी ताच्या मुर्यारपणांत तुज्या वेंचून काडलेल्या सेवकाक वांटो दिलोय. आमच्या दियाग्न सेल्डनाक मुणयारी यादनीकपण घेवंक वेंचून काडलोय म्हूण आमी तुका दिनवासता आनी ताचेर तुजे पुवीत आत्म्याक पाठय म्हूण मागता. पुर्तीपणी आनी जानवायेन तो शुभ वर्तमान पुरगोट्यो विस्वाशीपणी आनी भोक्तीपणी संस्कार समोरुंब आनी तांबो नासतना मागणें करूंक जेजूक तो उदीक चिटकून रावन बापा बरी खबर पुरगुटलेलें हातयार ताका कर. तुज्या मोगाचो उजो ताच्या काळजान पेटय आनी काळजाचे भोक्तीन यादनिकी संस्कारनी तयार करूंक ताका गोटायेचो आत्मो दी. हे मागणें आमी कोत्ता तुज्या पुता जेजूचे नांवें जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना. आमेन. मिसाची सुरवातेक गायन गावया. देव आमचो बाप A पांतीन A6 पेज 3. सगळीं आमी उबी रावया. देव आमचो बाप तूं मोगचो बाप. देव आमचो बाप तूं मोगची भोय. जेजू आमचो बाप आनी आमी जेजू सोगी आमी सोगली देवा उतोराय कोता तेन्ना आमी जेजू सोगली ताचे नांवान दिता तेन्ना आमी जेजू सोगली. देव आमचो बाप तूं मोगचो बाप. देव आमचो बाप तूं मोगची भोय. जेजू आमचो बाप आनी आमी जेजू सोगली आमी सोगली. मार्ता फेर्नांदीस ही आमची भयण सोंपल्यार आयज 2 वर्सां भरता. तिका सुर्गींचें सूख मागुया. तेच परी तिच्या दुखेस कुटुंबाक बुजवण गोटाय आमी आवडुया. आयज आपलो वाडदीस संभ्रमतात सिमरन पेशोतो आनी देलनी फेर्नांदीस हांकां देवाचो शुभ आशिर्वाद मागुया. काजाराचें वरोस पळटात स्टीवन आनी सिसिलिया फेर्नांदीस तांचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर शुभ आशिर्वाद मागुया. प्रितीच्या बाबडीनो कालतावन आमकां खबर आसा की आमचो पाप साहेब सोंपला. ताका सुर्गींचें सूख मागुया. आनी खेरीत भाशेन जेन्ना आमी दुखांत आसा पयत सोबा दुखांत बुडल्या ह्या दुखांत पयत सोबेक पयत आत्म्याची कृपा मागुया. आनी नवो पाप साहेब जो आनीक थोड्या दिसांनी विचून येतलो देवाचे हुशे प्रमाणे भावात सांबाळटलो भावात इरायतलो आनी भावार्था पासत सगळें बरें थंय पुरतलो तसलो फाव जावंक मागुया. तेच परी फादर डॉमनीक हाचो कुन्याद ब्रदर इन लॉ फादर डॉमनीक ऑन्तोल्ला ओलिंतो डिसोजा GMCन भरती आसलो बरो नासलो तो ऑन्तोल्ला मेला. ताकाय सुर्गींचें सूख मागुया. आनी फादर डॉमनीक ताचे भयणीक भयणीच्या कुटुंबाक आनी हेर सगल्यांक लागशिल्ल्यांक तशेंच पयशिल्ल्यांक ह्या दुखाचे घडये देवाची बजवण आमी आवडिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबडीन पवित्रतेन फावते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरे सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन.
소미아가 웃고 소미아가 웃고 브리사가 웃고 브리사가 웃고 소미아가 웃고 소미아가 웃고 महिमा देवाकून सुर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया सोर पदवीदार देव बापा आम्ही तुका नमस्कार करतां आम्ही तुका दिन वाचतां तुझ्या तर वैभवा पासत आम्ही तुका वखणटां सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचें मागणें आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थुया स्वर्गींच्या मोगाळ बापा हे पास परबेंत आमचे असोकतायेंक तुवें आमकां गोठायेचें वखद दिलाय आनी आत्मीक बांदपासांतली आमकां सुटोवन तुजी कुशाल बरी स्वतंत्र भुरगीं केल्याय तर आमकां तुज्या स्वर्गींच्या देण्यांनी अदीक बोर आनी जो संतोश संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तोच स्वर्गार सुपूर्णायन भोगूंक आमकां पावय हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवींचो करो देव तुजे सवे आनी पयत आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासनांच्या सासनांक 아멘. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप 50व्या दिसाचे परबे सोमयार पेद्रून जुदेवाक म्हटलें तुमी कुर्सार मारलो त्याच जेजूक देवान ईश्वर आनी अभिशेक केलो म्हूण इस्रायलाचे आख्खें घराणें तीरपणान जाणा जावचें ही उतरां आयकून तांकां व्हड कोंत भोगली आनी पेद्रून आनी हेरां दोन दुतांक ताणें म्हटलें बाबांनो आमी कितें करचें पेद्रून जाप दिवन म्हटलें जिवीत बदलात आनी तुमच्या पथकाचें बोगसोणें जोडूंक जोन एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें कित्याक जी देवान बसावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलेल्या सोमेस्तां खातीर आमचो सरेस्पो देव आपणाशी आपोवन हाडटलो तितल्याय खातीर जायते हेर सांगून ताणें आपली गवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो ही नोश्टी पिणगेंतली तुमकां सोडवण जोडून घेयात तेन्ना तांणी ताचें उतर मांडून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक ताचे जमातीन भितर सरलो देवाचें उतरे देवाचे वडुपकार आमचो जबाब जातलो सरेस्पराचे प्रितीन संसार उपोट भरला म्हणुया सर्वेस्पराचे प्रितीन संसार उपोट भरला सर्वेस्पराची उतरां खरेंच खरें सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची सर्वेस्पराची प्रितीन संसार उपोट भरला जबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संसार उपोट भरला सर्वेस्पराची कोण भक्ती करता ताचे माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवता तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या
तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो, तोच तांकां दुकोलाच्या काळार दानो दितलो. जबाब: सोरेस्पराचे प्रितीन संवसार उबोट भरला. आमचो आत्मो सोरेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सोरेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी पृथ्वी. जबाब: सोरेस्पराचे प्रितीन संवसार उबोट भरला. उद्गार: Hallelujah, 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 Hallelujah. सोरेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सवया. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना उडोव घालून समाधीन पळय जाल्यार दोवी आंगावली न्हेसतले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांया वाटेन. हांणी तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घालो तो हांव नकळो. अशें म्हणून ताणें पाट वळली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हणलें, मारये. तिणें वळोन ताका म्हणलें, राब्बुनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव आजून बापा सोशी चडूंक ना, पूण म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां हांव अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेतां. मारिया मागदलेन गेली आनी आपणे सम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भाव भयणो, आयज पेद्रू जें कितें उलयलां जावन आसा धर्म परगटणेची सुरवात आनी धर्म परगटणेची बुन्याद धर्म परगटणेचो माज म्हळ्यार जाता. द वर्ड्स दॅट Peter has spoken is the start of evangelization. Not only start, it's the core, and so also it's the foundation of evangelization. कितें उलयलां पेद्रून म्हळां, ज्या जेजूक तुमी कुर्सार चडयलो तोच आज पुनर्जीवन जावन जाला, तोच आज मेल्ल्यांतलो उठून जाला, जीवन जावन जाला, सोमी आनी देव. That Jesus whom you all crucified today has risen to be the Lord and God. Even Christus mutta, even Christ. Priticha Babino. This is the mass of evangel. This is the core of our Dharm Porgotni. Priticha Babino. Dharm Porgotni mutaiti hai. Jesu kursar mello पुनर्जीवन जाला आनी त्याच पुनर्जीवन जाल्यार जेजूक आमी सगळीं परगट्टा, कित्याक तो आतां आमचो देव आनी आमचो धनी. तेन्नाय देव आसलो, पूण आपणाक देवपण सोडून तो मनीस जालो. हें सत आमकां सगल्यांक ओळखून दिवं. आयज 8वेंच लागलें म्हाका शिव वर्तमानाची निमाणी ओड. मारिया मागदालेन धांवून धांवून सांगलें म्हण आहा, तिणें जेजूक पळयल म्हूण सांगलें. बट इंग्लीश ट्रान्सलेशन शी प्रोक्लेम. सांगप बेस सांगो जाता, आरे तुका खबर सांगो जातली. बट प्रोक्लामेशन, द सिरियसनस,
the effectiveness, the weight, ही सारखं ओळ खबर जेजू पुनर्जीवन जाला कूड सोदतालीं कूड खूंय गेल काय खूंय लिपयल काय खूंय गायल काय पूण आतां जीव हो जेजू आहा सी द दीस सांगप बेश्टी चालती खबर लोक आमकां सांगताय बट दीस इज द truth is always proclaimed, not just told casually. सदां आमी फरगोडटा आयज दूख भोगता म्हाका आयकोंक इवेंजलायजेशन म्हळ्यार कितें धर्म परगोटणी म्हळ्यार कितें धर्म परगोटणी म्हळ्यार मोग आनी सेवा लव एंड सर्वीस कोण सांगलां इवेंजलायजेशन म्हळ्यार लव एंड सर्वीस म्हूण आनी लव एंड सर्वीस करूंक आम क्रिस्तांव जाचे जाय संवसारां सगळीं मोगांची येतात संवसारां सगळीं सेवा दितात क्रिस्तांवां जावपा नाका यू डोंट नीड टू बी क्रिस्टन टू लव एंड टू सर्व मेनी द होल वर्ल्ड इज सर्विंग द होल वर्ल्ड इज लविंग बट द डिफरन्स बिटवीन us and the world is we are evangelization we are proclaiming that Christ was crucified is risen today to be the God and the Lord. जी कोण म्हाका जाल्यार जी कोण इवेंजलायजेशन आर रिड्युसिंग इवेंजलायजेशन धर्म परगोटणी सारकी चालती कोताय म्हणटाय मोग आनी सेवा कोर आनी मोग कोर हें तरी म्हणटाय इट इज लायक सँडल घेवन जेजूचे थापट मारप आमकां कांय डिफरन्स ना तुगे पुनर्जीवनपणाचें कांय न्हू आमगे जिवितां पुनर्जीवनपण म्हळ्यार कांय न्हू तोंडार थापट मारप जोत्यान फेटप जेजूक तूं पुनर्जीवन जालें तें आमकां कांय पण गेलें ना पुनर्जीवनपण कांय पण गेलें ना हो आमगे धर्माचो माज पूण हो माज आमी विसरल्या साम विल ब्ले वॅटिकन कॉन्सिल टू येयलें आनी इवेंजलायजेशनाचें ट्रॅक गेलें काल पाप साहेब मेला जायत्यान म्हळां ही वॉज लायक ए अपोस्टल ऑफ इवेंजलायजेशन द बूस्ट ही गेव फॉर इवेंजलायजेशन सद्दां आहलोलें सद्दां धर्म परगोटणी आहलोली आनी हेणें तरी बूस्ट दिला देवाक आर्गां पूण आमी बावयलां आमी हांकडे येता आज उतरान परगोटूंक जेजू पुनर्जीवन जाल म्हूण वी हेजिटेट टू प्रोक्लेम विथ आवर वर्ड्स that Christ is risen. We are very comfortable in loving and serving. आम सारक बोरी हाय सुस्त हाय मोग कोरया सेवा दिवया ना मोगूय कोर सेवाय कोर आनी ओदीक थोंड उगडून परगोट जेजू पुनर्जीवन जाला जाका हुसार मारलो तो पुनर्जीवन जाला Vatican Council did not change anything. Take it from me. दुसरी वातिकान विश्व सभान कांय बदलूंक ना इवेंजलायजेशन मोग आनी सेवा म्हणूंक ना कांय बदलूंक ना इवेंजलायजेशन सदां तोंड उगडून परगोटप इवेंजलायजेशन ऑलवेज ओपनिंग ऑफ द माउथ एंड प्रोक्लेमिंग क्रायस्ट वॉज क्रुसिफायड हॅज रिजन टुडे ताका लागून जरी तरी आमी हांकडे येता जरी तरी आमी म्हणटा फकत मोग आनी फकत सेवा न्हू जाल्यार आमी जोतिकाण जेजूच्या तोंडार ठाण करून वाजयता आनी म्हणटा तुगे पुनर्जीवनपणाक आमकां कांय वालो ना जाय जाणगडे म्हणटा ना वॅटिकन कॉन्सिलान कितें केलें फादर आमगे आदलो बेनेडिक्ट 16 बिफोर ही बिकेम पोप ही स्टार्टेड रियल एंड ही मेड इट वॉज नॉट द इंटेंशन ऑफ द कॉन्सिल टू प्रोक्लेम दीस बट इट वॉज द मिसगायडेड झील ऑफ some church men as well as women. दुसरें इंटरप्रिटेशन घेयलें वॅटिकन कॉन्सिलागे इंटेंसां आसना हें सगळें करूंक पूण थोडे सारके उर्बेक वंत म्हूण समजताले तेम दुसरें इंटरप्रिटेशन घेयलें आनी सगळें पाड केलें ताका लागून वाचात वॅटिकन कॉन्सिल टू जुबली इज गिवन सो दॅट वी लर्न द डॉक्युमेंट्स ऑफ वॅटिकन कॉन्सिल टू वाचा दे एकॉर्ड दे आर फर्म एंड दे आर लाइन विथ द ट्रू डॉक्ट्रीन ऑफ द चर्च आमकां जाय तें करूंक आम फकत पोस्टर घेताय वॅटिकन कॉन्सिल टूवाचो वी वॉन्ट टू डू वॉट वी वॉन्ट दॅट्स वाय वी यूज द टॅग एंड द पोस्टर ऑफ वॅटिकन कॉन्सिल टू ताका लागून चिंतात प्रितीच्या बाबडीनो आमी कितें कोत्तात तीं बिठोरेंक आमी गायन गावया माथयेचें भांगार करून C24 पान 30 आनी 8 C24 पेज 38 माथयेचें भांगार करून शोका
길걸어야 지리다지 두가워가 암채워가 두가워가 암채워가 떠열봐봐 복디보라 길걸어야 지리다지 두가워가 암채워라 두가워가 암채워라 म्हज्या बाबळीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनान खरी मोहिमे आमच्या आणि आख्खे पवित्र विचारावर सर्वेस्वर मानून घेऊ सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कोणवाळेन मानून घे तुवें आमकां फाव केल्या ती देणी आमी बाडिनात जावच्याक आनी सर्गीचें सूख आमी जोडूंक पावच्याक तूंच आमकां राख आनी सांबाळ हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळ्यांस आमची काळजां बारुया आम्ही सर्वेस्वर सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळे आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मनाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पासकांच्या संतसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सत दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार Povi, 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 dolbaranzo sorrisor tu, sorganizosa, olha tu chamoi pova, u sorgi tu gasoi soy, 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 soy. Sorvespor accenavi, Geta takazoi soy, Usoni dukazoi soy, 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 soy. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तो कादीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारयतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया जेसू मेलो जेसू जिवन जालो जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक हो वीत आत्म्यावरवी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रथमेचेर विस्तालोले तुजे पयच बेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा कार्दियाल फिलिप नेरिफेरा आमच्या आसबिस्मा सिमिया आमच्या
आवशिल्ल्या विस्मांत सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणांचो बरवां सुदरून मेल्यान ते आमच्या पावभणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पोट जडीत मुखां मोळ पळोवंक फावो कर. आमास मेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन तुजे भाग्योन धर्मतान सरकाळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दितांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद बेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या सडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेच गल्यांक बुक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तोर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपल्यान ती सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें जेमतेरेवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया. D28 म्हज्या जेवणाक येयात पान 60 आनी 2. D28 पेज 62. म्हज्या जेवणाक येयात बाबळ खोशी बसात. म्हज्या कुडी रोखतात खोशी दादोस जायात. म्हज्या जेवणाक येयात बाबळ खोशी बसात. म्हज्या कुडी रोखतात खोशी दादोस जायात. जेजू जिवीत तुजे जावं दी जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजे जावं दी जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजे जावं दी जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजे
वाटात जिवान भरून वचत तुम्ही चुरो जायात दुसऱ्या जिवान मोरा जेजूची तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे 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 प्रार्थुया सोर पदवेदारा देवा आमच्या बोमोगाळ बाप्पा पवित्र स्नानांत एक अमोळीक देणें तुवें आमकां फावो केलें तुजीच भुरगीं आमकां करून तुजो मायमोग आमकां चाकूंक दिलोय तर आतां आमचीं काळजां सरकार तुजें सूख बगूंक तयार कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बसूया एक 2-3 कळोवण्यो कोत्ता पयले स्वातेर आमी जाणाव आमचो पाप साहेब अंतल्ला ताचे पासत आमची मागणी चालूच दवरया आनी आतां चर्च मॉर्निंगांत आहा 9 दीस हें दूख पाप साहेब कोतली नवें दियाले आमी म्हणटाय ह्या दुखांत आमी मिसोड जावया हांव जाणा ओगेपण दवरुया आनी जायते वस्तू आमकां करूंकशें दिसतात ते इस्टर येयले न्हू ते सोडून दिवया एक म्हणटा आमगे पाटी चलताय फुडें आदी फुडें थारायलो हाय कॅन्सील कांय करूंक जायनाय पूण आमच्यांनी म्युजीक वॉल्यूम लो करूंक जात न्हू उणेपणान करूंक जात न्हू चिंतात नाजाल्यार कसलें दूख पाप साहेब मेला आमगे भावार्था भाग्यवंत भावार्थाचो बापूय म्हणटा हांव होली फादर पवित्र बापूय मेला जाल्यार तेका तो मेल म्हूण आमकां मातशें पूण दूख ना मातशें सुजमुया चिंतुया मागात तेस कोत्तेतना मिसाचे बेटे वांट घेतना मागात आनी तुमच्या गोडच्यांकूय उगडास करात पोत्तून पोत्तून बाबा पाप साहेब आमचो मेला पाप साहेब आमचो मेला हें मोतीन दवरचें ओगेपण दवरुया आनी आमच्या ओगेपणांतल्यान आमचें दूख आमी सगल्यांक दाखोवया ह्या दिसांनी गांठ वाजतली आयज आनी फाल्यां गांठ वाजतली पाप साहेबाच्या आत्म्या सालोसां मेळूंक आमी मागता जेन्ना तुमी गांठ आयकता तेन्ना एक आमचे बापा एक नमान मरे आनी सासणांचो विसव ताका लाबोय हें तुमी करचें म्हूण मागता हांवें सांगलोलें आयज पूण आयज हांव सांगता तें मातशें चोत्रायन आयकात 7:15 वाजता आमचो देवीक काकुतीचो तेस जातलो 7:15 वील बी द डिवायन मर्सी रोजरी आनी मागीर ताचे उपरांत पाप साहेबा पासत हांव मागतलें हें तेगे मरण जावं पर्यंत वो हे 9 दीस ताच्या दुखाचे आस पर्यंत फॉर द 9 days ऑफ मॉर्निंग वी वील हॅव फर्स्ट द डिवायन मर्सी चॅपलेट एंड देन फॉलोड बाय द आवर फादर हेल मेरी एन इटर्नल रेस्ट ग्रांट अन टू हिम ओ लॉर्ड तें आफ्टर द चॅपलेट जातलें हें मातशें कित्याक जितलीं लेट कोता आयज 7:25 जालें मी 7:35 येयलें लोकांक म्हाका जाल्यार दिसता हांवें केन्नाच दवरूंक जायना कसलींय कारणां सो हे भशेन 7:15 करात मागीर मिसा पयलीं तर 2-3 मिनट उल्यो नो प्रॉब्लम मास शूड स्टार्ट एट 7:30 7:30 वाजता म्हजें मीस कमें जावंकूच जाय नाजाल्यार म्हगे आख्खें म्हगे मुडूच आलता कित्याक म्हाका लागून नाका म्हजे पोटचेक जी मिसाक येयल्या 7:30 तांकां उशिरां जालें डिले जाली लेट जाली हें तुमी मतीन दवरचें
दुसरें म्हणल्यार आयज आमची हाऊस ब्लेसिंग आहात. हाऊस ब्लेसिंगान मांडावळ काल बरी जाल्या. आयजूय तुमी मांडावळ सांबाळची म्हूण मागता. आमी इस्टरा दिसा सांगलेली तीच मांडावळ तुमी सांबाळात, जावं तुमच्या घरा बाबतीन, नेसना बाबतीन, जावं आल्तरा बाबतीन सगळें दवरात. वाती पेटोयात, फुलां घालात, धूप घालात, धूप जोडोयात, हें करात. हें दाखयता तुमचो एफर्ट आनी सगळीं तयार रावात. आमी उठून येता तुमचो बेजमेत करूंक, तुमी तयार रावात. भक्तीचें मन, भावार्थाचें मन दाखोयात. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया की 7 निर्भागी आमची काळजां, पान 142 के 7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां, काळोखान बुडून आसली, बिराची दुखां बोरीत आवची दूत सुकेसाली. काळजाचो उजवाड जेजू, मोनाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो मोरचोड जेजू, जिणेचो सुर्या जेजू. काळजाचो उजवाड जेजू, मोनाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो